हांगा सगळे पळयले नंतर आन्सर तुजे कडेन 106 प्लॉट अनएलोटेड आसा आनी 106 प्लॉट तुजे कडेन आसा एलॉट केल्या आनी ते थंय इंडस्ट्री ना. हें कित्याक हो म्हजो पयलो प्रश्न. आनी एलॉट केल्ल्यो 2006 ते 2010 अशें म्हणजे बॅक 10 वर्सां पयलीं सुद्दां एलॉट केल्ले तुमी आजून बसून कित्याक करुना हो पयलो प्रश्न. In the process of seeing that IDC functioning also is more streamlined, and we have no intention of keeping any allotment pending. शिरोडा मतदारसंघात कितले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, कितले बेतोडा हातूंत दिवना तुवें वेकण म्हणून, पंचवाडींत दिल्या, शिरोडा म्हणून वेगळी केल्या, तातूंत जवळ जवळ तितलेशेच पोस्ट वेकण आसा. आसतना तुवें 1,87,825 स्क्वेअर मिटर एज अ शिरोडा फेज 2 कित्याक एक्वायर केली आनी हाजे फाटल्यान कोण आसा एक्वायर करपाक ही जमीन. Speaker sir, पण तेन्ना जेन्ना माझे मित्र बाब सुदीन ढवळीकर ह्याच सरकारान PWD मिनिस्टर असले, इतले वर्सां गेले 15 वर्सां ते सरकारान मंत्री आहा, हे जेन्ना एक्विजिशन जाल्ले तेन्ना तुम्ही विशय मांडूंक ना. हे जेन्ना विशय जालो, जेन्ना शिरोड्याचो इतलो तुमकां प्रेम आहा की ह्या गोष्टी घडू नये, हे तेन्ना तुम्हीच विशय मांडूंक जाय आसलो तेन्नाचे मुख्यमंत्री. प्रॉब्लम इज टुडे यू आर ऑन द ऑपोजिशन साइड, सो यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन and that is not the way one has to have a progressive mind to think in the, as far as the interest of state of Goa is concerned. I can't do anything about this decision. This is a decision taken by the government and we are not going to reverse this, and there is no question of any kind of inquiry in this matter. जर सरकाराक ती जमीन उपयोग ना किंवा लोकांक ती उपयोग ना, परत दियात तेची ताका. कित्याक काढून घेतल्या? Because sir, हे लोकांक त्रास दिवपाक घेतलेली आसा अशें आमकां दिसता. हय आनी हे 100% कोणी तरी त्रास दिवपा खातीर एक्वायर केल्या. कोणी तरी थंय हावसिंग प्रोजेक्टूच येवपा सारकी जमीन ती. I would like to know what was the zoning of this land when it was acquired, number one. And our colleague says that it is adjoining the main road. It will be very difficult to make any industrial estate there. Whether that is a fact? Speaker sir, I don't have the information offhand with me what was the zoning when it was acquired. I will share it with you today itself, what was the zoning, and then perhaps if you want to any further clarifications, I can give it to you. But this decision has already been taken, implemented.